आमची कार्यराम घेऊन आम्ही कॉलेज पावले आणि ते कॉलेज जगलं असं आम्ही राज्य मजारी केले आणि मजारी आम्ही साधारण 1.5 ते 2 महिने आझाद गोमंतक दलाच्या जनरल ते या से कॅम्प असतात कॅम्प आम्ही लावले हे किती सांगता हांव कुंपळकर रावता आझाद गोमंतक कॅम्पा आणि जे हिंगा सायन्साचे भुरगीं जी आसात न्ही शिक्षक आसात न्ही डॉक्टर ऑफ ऑस्मोसिस म्हणून आसता हे ऑस्मोसिस कितें उदक भितर येता दुसरें कितें भायर वता सो ग्लुकोजचो ताकद आनी आझाद गोमंतकाची ती शक्ती जी आसली आमची झुजाराची म्हाका दिसता ती आमकां शरिराक गेल्या आज ती आज पासून आसा तेका लागून हांव आज तुमचे कडेन आसा हांव 2 म्हजे विशय बद्दल उल्लेख केले जे आमचे कांय प्रश्न विचारले एक म्हणजे ग्राम सभेन रेजोल्यूशन पास केल्या तुम्ही विचारले ग्राम सभेत असं आसा की हे रेजोल्यूशन पास करपाक पंचायत राज ऍक्टान एक सेक्शन आसा की ग्राम सभा हक्क आसा रेजोल्यूशन पास करपाक प्रोवायडेड इट इज नॉट अगेन्स्ट एनी अदर लॉ yet provided is not against any other law or rules. And आज तुम्ही जे रेजोल्यूशन जे पास केल्या ते दोन्ही ग्रामसभेत इज विदिन द लॉ कारण कित्याक आमची शेतां भाटां दोंगर कातरपाक जायना एज पर द एक्झिस्टिंग लॉ जो कायदो आसा ते प्रमाणे Therefore, you are right in passing those resolutions. दुसरं म्हणजे हांवें आमच्या राष्ट्रपती 12 जानेवारी 2026 एक लेख बरयलो तुमकां सांगलो आज काल म्हाका गोंयच्या सरकाराचो लेख आयला की राष्ट्रपती आमचे जे मुद्दे आम्ही राष्ट्रपती बरयले ते सरकाराक धाडल्यात आनी सरकारान चौकशी करची म्हणून राष्ट्रपतीन आमचो आवाज आयकला हो सरकार कित करतलो ना करतलो ते आमी थारावपाक जाय केल्यार बरें ना केल्यार आमी मुखार कशे वतले तो आमी चिंतून मार्गदर्शन करतले आनी मुखार करतले भांगराचो प्रांत कमी जावं लेखक जावं जाणटी जावं काय आमकां भांगराचो गोंय अशें म्हणटा आनी ह्या भांगराच्या गोंयांत पयलीं कितें जातालें तें सांगप म्हजें कर्तव्य आसा आज स्वयंपूर्ण गोवा अशें म्हणटात पूण खऱ्यांनी शिकले उपरांत आमी स्वयंपूर्ण जाय काय कितें हो प्रश्न आमकां विचारपाक जाय जे लोक शिकनाशिल्ले त्यांनी ग्राम स्वराज्य सुरू केलें तांचे बरी पंचायत आशिल्ली तांचे बरी गांवडी आशिल्ली गांवांत कितें घडलें जाल्यार चौकस जाताली आनी ते गांवचे राज्य चलयताले गांव चलयतालो आमचे कडेन शेत जमनीक 2 पिके जाताली आमचे कडेन इजा जाताली आमचे कडेन जमनी मूग जातालो आमचे कडेन कामताली तोर जाताली तोरीची डाळ जाताली उडीद कुळीद सगळे तरेची पिकां येताली कामत जाताली कुमेरी पुट्टेच गाण मारताले आज गाण थोडा काबार करपाक वेळ आयलो आसा काबार करपाक लागले त्या वेळार शेतकार
वर्सांनी फक्त कुबेरी पुढच्या मारताले, दुसऱ्या वर्सा सगळं खाटे म्हणताले, ते कामात करताले. आम्ही उशारी करताले, उष्टारी करताले, गोड करताले. आणि त्या गोडाचे परत दुसऱ्या वर्सात फोडलो पण असतालो, ताका परत कोण येताले आणि ते शेत जाताले. सबंध गोंयांत शेत जमीन पिकयताले, गोंय पांचवेकार दिसताले. अजूनही आमी म्हणटात गोंय पांचवेकार आसूं ना, गोंय भितरल्यान पोखरता. जशी पोटवाय बी म्हणटात तशी लागल्या आणि ताका आमी जबाबदार आसा. आमी थंडपणान बसतात म्हणून आमी जबाबदार आसा. आमी धर्तरेक याद जाता जेन्ना आमचे कडेन शिगमो जातालो तेन्ना कितलेशे कारवारकार हांगा येताले आनी ते कारवारकार फक्त जमनी संबंदान उलयताले. जमनी संबंदान जमनी कोर्टान कशी घातल्यो तेजी पुस्तकाच्यो कोणाले मेळ कोणी घातलेली जमनी संबंदान आनी तांकां विशय नाशिल्लो. अशें तरेन आमी सगळे हे काम करताले. अशें वेळार हे जमीन ना करपाचें काम कोणे केलें तें पळोवपाक जाय. त्या पुस्तकांत एक विशय असो आसा तांणी म्हणला की प्रशासन आमचे 4 स्तंभ जे असतात, 4 खांबे लोकशाहीचे, त्या 4 खांबांमदीं जनताय आसा, जनता आसा, भांडवलशाही आसा, प्रशासन आसा. तर ह्या तिगांनी मिळून जर एकामेकाचेर मात केली जाल्यार देशाची कशी वाट लागपाक शकता ती तांकां सांगलें आसा. तर अशे तरेचो सैम आमी राखपा खातीर, जमीन आमी राखपा खातीर आनी जमीन आमची केन्ना एकूच हांव प्रश्न पडटा सांगता सगळे की आमचे तरणाटे आसा की आमी खूब चळवळी केल्या. काणकोणकारांनी जशें आमच्या पंकज बाबा मिश्रान सांगलां तशें काणकोणकारांनी कितल्योशेच चळवळी केल्यो, सगळ्यो चळवळी म्हणून उलयना. पूण गोंय वेगळें करपा खातीर जी स्वातंत्र्याची जी चळवळ जाली, लढो जालो, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ताका एक व्हडलें गोंयान गेलें. तर तो लढो गोंयकारां भितर काणकोणकारांक इतूच झालेला की ना म्हळ्यार 200 घरां तर स्वातंत्र्य आसा गांवांना कोणाचें नांव घेवपाक वचना. इतले स्वातंत्र्य आमी काणकोणकारांक दिल्या. ताचे फुडें फक्त एक चळवळ सांगतलो आनी बाकी चळवळ सांगता. गोवा बचाव अभियान आसली, बाकीची खंयची आंदोलनां आसली, रेल्वे काणकोणाक थांबना म्हणून केल्ली स्ट्रायक आसली, रस्ते बंद केले ते आसली, हे सगळे. आनी तातूंत भितर आज विद्यार्थ्यांक सांगता पडटा की तुमकां जे 50% सवलत मेळटा तिकेटीन ते आमच्या काणकोणकारांनी केला आनी ताचो देवनान जी पुस्तकां पडून सगळे आसा. हळूहळू मिळून थारायलें की हो स्वातंत्र्य लढो अशे तरेन काणकोणाक उबी करतले की तातूंत पोर्तुगीज सरकार पसून जे आसा ते सरकार हादरतले. 1946 ते 1961 ह्या 15 वर्सां भितर ह्या काणकोणा भितर अशा तरेचो स्वातंत्र्य लढो उबो जालो. आज गोंया भितर रजिस्टर्ड स्वातंत्र्य सैनीक जर काडत जाल्यार चडांत चड स्वातंत्र्य सैनीक हे काणकोणचे आसात. हो काणकोणचो इतिहास आनी तो फकत इतिहास न्हय, त्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां घडयलें. शाळेक मास्तर जावन भायर रावन आमकां घडयलें की आमी ह्या समाजाचे देणे आसात. फाटीं एक फावट कांय वर्सां पयलीं मल्लिकार्जुन कॉलेजींतले जिओलॉजिस्ट प्रोफेसर एच.एम. नदाफ आनी टोनी मार्टिन्स हांणी काणकोणचेर एक सुंदर पुस्तक काडलें, म्हाका प्रस्तावना म्हणपाक धाडिल्ली. त्या प्रस्तावने भितर बरयतना हांवें एक गजाल मेन्शन केली की काणकोण हें अशें की ज्या वाठारा भितर एकूच तालुक्या भितर मायनींग ना आनी टुरिजमूय व्हडल्या प्रमाणांत ना. तेन्ना हांवें देखील आशिल्ले फक्त पाळोळ्या भितर ल्हानशे आशिल्ले त्या तेंपावली गजाल. आनी खुबश्या गजालींक लागून आमकां हांगच्यान मायग्रेट जावचें पडलें. आज हांगा बसून काणकोणकार कितलेशे जाण मडगांवच्यान आयल्यात, हांव पणजीच्यान आयला. ही परिस्थिती हे मायग्रेट कितले तेंप जायत रावतले, पूण त्याच बरोबर काणकोण सांबाळपाक जाय. आनी हो लढो जो आशिल्लो तो लढो आयज आनी पयलीं न्हय. म्हाका याद आसा की विद्यार्थी चळवळीत आसतना 1980च्या दशका मदीं आगोंद्या भितर सीमा हॉटेल सरकारान केलें. 5 स्टार हॉटेल गोंयचें पयलें आनी ताका लागून खंयच्या रेदेरांत पसून अक्षरशः माडाक घालून खंयच्या त्या हॉटेलवाल्यांनी माडिल्ले. तेन्ना आमी हो लढो उबारलो आनी त्या लढो यशस्वी जालो आनी तो यशस्वी जावन ते सीमा हॉटेल कायमचें बंद पडलें.
उपरांत आयलो शेंद्रेचो लढो. शेंद्रेच्या लढ्या खातीर स्वातंत्र्य सैनीक एकठांय जाले, बाकीचे एकठांय जाले. पूण कम्युनिदादी आमकां फटयता. कम्युनिदादीन कोर्टान जर वचून कोर्टान जेन्ना केस पावली तेन्ना कम्युनिदाद कोर्टाच्या केसीकच आयली आनी ती जमीन काडून त्या शहाच्या पोशाक घातली. ताजे नंतर काणकोण सालवारकरी आनी हे जावपाक जाय, पूण त्याच बरोबर काणकोणचो भुरगो बेकार वचूं नये. काणकोणच्या भुरग्याकय कोर्टाक कितें तरी जावचें अशें म्हणून एक मनोहर पर्रीकरान सांगितली, म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकरान सांगितलें की काणकोण हो वाठार आर्थीक दृश्ट्या असेंब्लीकर भाशण करतना आर्थीक दृश्ट्या बॅकवर्ड आसा, बट शैक्षणीक दृश्ट्या, सामाजीक दृश्ट्या आणि सांस्कृतिक दृश्ट्या दोनीचो सगळ्यात फुडार इल्लो जर खंयचो तालुको आसत जाल्यार तो काणकोण. ही काणकोणची परंपरा आणि ती परंपरा मुखार व्हरतना आमकां दिसलें की काणकोणा भितर कांय शैक्षणीक प्रकल्प येवचे. NIT आयली गेली, IIT आयली गेली. IIT आसतना आमकां दिशिल्लें की शैक्षणीक प्रकल्प आसतलो आनी ह्या शैक्षणीक प्रकल्प आसतलो तेन्ना कुंदनाक दिसलें की आमी म्हणटाले IIT जाय, डॅनिश बाबी म्हणटाले की IIT नाका अशें तरेचें. पूण तेन्ना आमी एक गजाल स्पश्टपणान सांगितली, IITचो आमचो सपोर्ट वॉज कंडिशनल. कंडिशनल अशें तरेचो की जाका आज कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटात त्या कॅरिंग कॅपॅसिटी प्रमाणे हांगा जे कितें उबें जातलें ते ह्या गांवांत सोंसतलें काय ना, त्या गांवांत बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं गार्बेज जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं वॉटर, उदक, वीज ह्यो सगळ्यो गजाली मेळटल्यो काय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.